2019 आणि 2022 काँग्रेस पक्ष सोडून कांय जाणांनी मतदारांचो विश्वासघात केलो। विकास कामां करपा खातीर वतात अशें सांगून ते गेले, मात ते स्वताच्या विकासा खातीर गेले अशें पाटकाराचें म्हणणें। आयज 40 मतदारसंघात पळयलें जाल्यार गोंयची वायट स्थिती जाल्ली दिश्टी पडटा। जे पक्ष सोडून गेल्यात तांकां परतून प्रवेश दिवचे ना, तशेंच तांकां उमेदवार म्हणून तिकेटूय दिवचे ना अशें अमित पाटकारान स्पश्ट केलें। काँग्रेसीचे आमदार निवडून आयले उपरांत दुसरे पक्षांत वता हे विशीं पत्रकारांनी अमित पाटकारांक प्रश्न विचारिल्लो। 2019 आणि 2022 दोन वेळा मिस्टेकी जाले। गद्दारांनी ही पार्टी सोडून वोटराचो विश्वास तोडून ते गेले। कित्याक गेले? सांगले की आमी डेव्हलपमेंट करपाक वता। आज तू गोंयांत 40 मतदारसंघांत जर पळयत जाल्यार गोंयचे आज पाड पडला। तू आज तुजे मुखाले ते रस्ते पळय, ह्या रस्त्यांक आज जे फोंड पडल्या ते रस्ते पळय। सो हे स्वताच्या डेव्हलपमेंटाक थंय गेल्ले। फाटलें कितें जालें तें हांव उलयना, कित्याक हांव तेन्ना नाशिल्लो, हांव अध्यक्षूय नाशिल्लो। आय वॉज ऑल्सो वन ऑफ द कॅन्डिडेट एंड आय वॉज ऑल्सो पार्ट। हांच्या बरोबर देवळांनी, मशिदींनी आनीच व्हेले आमकां, आनी व्हरून आमकां थंय साक्षात उबे केले। पूण एक हांव गोंयकारांक खात्री दिता, आमी लोकसभेकूय सांगिल्लें की ह्या फावट आमी जे डिफेक्टर गेले किंवा जे गद्दार आसा किंवा ज्या लोकांनी पार्टी कडेन विश्वासघात केला असल्या लोकांक पार्टीन प्रवेश म्हणटा तो ना। प्रवेश येवपाक जाय, पार्टी मजबूत करपाक येवचें, पूण तांकां कॅन्डिडेट म्हणून तिकीट मेळची ना। ह्या फावट आमी बरे यंग, एज्युकेटेड, प्रामाणीक लोक, बॅगेज नाशिल्ले आनी लोकांक जाय तसले कॅन्डिडेट आमी दितले। म्हाका दिसता लोकसभेक दक्षिण गोंयच्या लोकांनी मागले तसलो कॅन्डिडेट दिवन आमी थंय जिखून हाडला। तो आज तुमी पळयत जाल्यार दक्षिण गोवा न्ही, तो उत्तर गोंयचे प्रश्न थंय मांडटा। म्हाका खात्री आहा की 2027 एक क्लीन गव्हर्नन्स जे आज भ्रष्ट सरकार जे जाला, आज सामान्य एक्टिविस्ट तर आज सरकाराचेर जर आवाज उठयत जाल्यार ताका जमनीर रस्त्यार लोळोवन मारतात। सो आज लॉ एंड ऑर्डर उरलो खंय? आज रेप वाडले, मर्डर वाडले। आज प्रत्येक 36 वरांचेर एक गोंयकार आज रस्त्यार मरता। म्हाका दिसता हे सगळे प्रश्न सोडोवपाक 2027 काँग्रेसीचें सरकार हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा।